Speaker sir, Investment Promotion Board was meant to attract industries to Goa. The CM is the chairman of the board. Recently, the Industries Minister notified an industrial and investment promotion policy. Speaker sir, there are 16 plots in Kittal IDC which were available for IPB. People in KPN constituency need jobs, and the IDC area in Kittal can provide employment if they were allotted to industries. Unfortunately, the area is unutilized because of the greed of some leaders who are now sitting at home. Speaker sir, we had asked sub-questions for each of these GIDC states. I repeat, for each IDC state, the maximum permissible area of land in various IDCs that can be allotted by IPB and the total area of the land that can be allotted by IPB. Speaker sir, Minister has not given industries-wide details. IPB is allotted to allot to industries up to 40% of the total available vacant industry area available in 2014. Instead, reply is given that 40% of the area shall be unmarked for allotment to special projects. There is nothing called special project under the Investment Promotion Act. Speaker sir, in another LEQ, reply what the minister has given state that government is considering to take up special project for Kittal Industrial State, which can generate employment for local youth. We have heard rumors that this special project might be an amusement park or some big food factory. My first supplementary question is, why IPB isn't till now able to attract investors for this Kittal land, and may the minister clarify that what is that special project which the government is considering and under which body under the Industries Minister is considering it? You finished? Yeah, my first supplementary. Yeah. Speaker sir, Honorable Member Elton seems to be a little confused, but nevertheless I'll ask him because it is as far as formulating a policy, what has to happen on the ground. I remember in the very last session, I had made it very clear, Kittal is one place where for a balanced development, we have to get some large project there. Government is already seized of this. We are evaluating different proposals. People are coming and giving presentation. Honorable Chief Minister is fully seized of that matter. It is my case as the Industries Minister. Kittal has to be developed. There is no other way out. That will also help industrial activity there. It will help us. Yesterday, there was a lot of debate to sustain Dabolim. Industrialists coming. Some tourism activity which also has to come up. And I think my answer has been very specific as far as IPB minutes of meeting, whether all properties that have been notified under Investment Promotion Board, about 7.5 lakh square meters has been allotted to special project with IPB proposal. Now, having said this, we want to get a balanced development. आमकां सगळे कडेन इंडस्ट्री येयल्ली जाय. आतां एम्फसीस ऑल्सो आसा, तुवें विचारुना, लाताम पार्शे आमचो मान्य डॉक्टर शेट्टी माझे फाटीन सदांच आसता. थिंगाय ताका खबर आसा, हाल्ली आमी थिंगा ट्रान्सफॉर्मरूय बसयलो, उदकाची लायनूय आमी हाडटा, बरी कनेक्टिविटी ना, रस्तोय आमी करून दिता. कित्याक आमकां खऱ्या अर्थान इंडस्ट्री एनवायरमेंट फ्रेंडली बरी इंडस्ट्री येयल्ली जाय. आनी हांव तुमकां मुद्दम एक आंकडो दिता. फ्रॉम 2014 to 2023 आमी 259 प्रोजेक्ट्स एप्रूव केल्ले आसा. आणि proposed investment is 19,421 crores. Actual investment, which already they have spent the money after approval because it is work in progress, 2,762. Proposed employment is 54,252. आणि आमी मुद्दम हिंगा अशें आमी डिस्टिंक्शन करून आमचे गोंयकार कितले आसा आमचे स्टॅटिस्टिक्स प्रमाणे मोर देन 45% आमचे गोंयकार भाव आहा. It is my endeavor to make it at least 50%. So, ह्यो इंडस्ट्री येता, सगळे भायर सावन लोक येता, हेंय सारकें ना. कित्याक आमचे कडेन हे फिगर आमी स्पेशल वर्कआउट करून आमी फायंड आउट केल्ले आसा. ताका लागून म्हाका तरी दिसता, तुमी सांगता ते हांवें ऑलरेडी मान्य केल्लें आसा,
Kitol, definitely it has to be developed for the sake of South Goa. Goa is a half a size of a district of a state. Only दुसरे इंडस्ट्रियल एस्टेटान बरी एक्टिविटी जाल्ली आनी तुगेल केपें कांय ना इतली बरी जमीन आसतना थिंगा डिफेन्स एक्सपो म्हूण जाल्ले काय बरो व्हडले फंक्शन जाल्ले सो वी डेफिनेटली हॅव गॉट दॅट इन मायंड वील सी दॅट इट इज डन Speaker, sir, for the last 1 year, then last time I have question गेलो and good that honorable minister remembers it. आता एक वर्स जालें आनी हांवें क्वेश्चन केले आनी जमीन गेल्या more than 15 years जाली. See, Speaker sir, honorable minister should understand that unemployment in Kepe is at the peak. Last 20 वर्स जाली हांव तेज्या पयलीं उलयना लास्ट 20 वर्सांचें उलयता म्हाका सांग तुवें आमगे केपेंच्या मतदारसंघाक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक कितें तरी एक वस्त आहा आतां 15 वर्सां जालीं जमीन आयडल पडलो आहा कितले प्रोजेक्ट तुमकां वाटाय हांव म्हणा डिफरन्स कोणा काल म्हणटाले नॉर्थ आनी सावथ हें केलें म्हूण नॉर्थाक कितलेशे जाले सावथाक कितें हाडा हांव एंड वी हॅव लँड एवेलेबल which is almost 12 lakh square meter of land and government you don't have to even cut a single tree there konake problem our roads are available and why it is taking so much of time amgele youth je kepencha madda sanga they are going in bad habits what I'm saying there is no more time ani an chintpak baba thing galpak tumkode zomi tumi at project at binga tinga gata amge gale mare amge inga kepe madda tum zomina we are I am one MLA who's saying openly welcoming the project, but nothing is happening. But projects which are coming here and there, all are putting it where there are a lot of issues. But what I am saying, Ata Anyan Chitpan, I am requesting that this project should come there. My second supplementary question is, Speaker sir, what I have just now said that the generation, this youth of middle age is waiting for industries to come up at Kitol. Every day the industry state means some are non-operational and it is a loss to the government in taxes due to some issues what is happening here and there in the other states. I want to ask the government if there is some industry which are having issues, you please bring it to Kitol. Speaker sir, there is one more question which I have been from Perine. I want the minister to table the project of one project which is coming up in survey number 310/0 and 311/0 in Penne village, which is called Mini India Team Project. That project has been approved and it is not defined at what project it is. The people of that area have a fear that it might be a casino. So I just want a clarification from the minister. Speaker sir, I am glad that you have asked this question. It actually allows me to present to the people of Goa exactly what is coming up. एक तुवें मुद्दो हिंगा मांडलो कितोल आमी कांयच हाडना मुणी आनी बेग्याचे बेगीन हाडपा जाय फाल्यां बेग्याचे बेगीन हाडलो तूं पयलो थिंगा आसतलो प्लीज आय एम ऑन माय लेग्स थिंगा पयलो तूं आसतलो ओपोज करपाक कितें हाडला काय म्हूण आमी जेन्ना प्रोजेक्ट कन्सीव करता हांवें तुमकां सांगलां तशें मान्य मुखेलमंत्री आनी हांव डिस्कस करीत आसा बरें कितें सावथाक दिवया बरें कितें किटोल हाडया ऑब्वियसली मातशें टायम लागतलो आमी कांयचे कांय प्रोजेक्ट दिवपाना एंड आय वील नॉट डू इट इन अ हरी आय वॉन्ट टू बी स्पेसिफीक इन दीस हावस आय कॅन with all the assurance at my command and with the support of Honorable Chief Minister, I will give you a very good project there, which will help to develop South Goa. It will look like entire Goa has a balanced development. Chorche 5-star with Ineasa. That's why I linked it little to double him. आता तू एक बरो प्रश्न विचारलो मिनी इंडिया पेरणे येता सावथा येयना तुका मुद्दम सांगता तो प्रोजेक्ट कितें तितून कसिनो कांय ना those are models and replicas of every state गोंय दाखयतले कितें आहा थिंगा आमगे पेंजीम चर्च आसा आमगे टेम्पल्स आहा सगळे बरे बरे टेम्पल्स आहा म्हणजे गोंय दाखोवपाक दिल्ली दाखयता जाल्यार कुतुब मिनार आसा इंडिया गेट आसा ओके हे भाशेन प्रत्येक स्टेटीचे थिंग गेल्यार तुका दिसतलें यू आर इन ऑल द स्टेट्स दिस इज द कॉन्सेप्ट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कसिनो वॉट्स एवर आय एम टेलिंग यू विथ ऑल द एम्फेसीस I can stake anything for that. So, ही अफवा घाल नाका. आता तू सांगता सावथा तू एक साइडी म्हणटा बेगीन प्रोजेक्ट येवपा जाय. हांव कितें आय एम नॉट इन अ हरी आय टेल यू. होच मिनी इंडिया प्रोजेक्ट केलोसी येतालो. मुद्दम सांगता तुका हांव हें फावजा म्हाका रिकॉर्डा हाडपा जाय.
ओपोज केले कले कारण काय ना नाका म्हणल्यार नाका एकदा तशें जाता ते प्रोमोटरान सांगले 5 स्टार हॉटेल जे घालपाचें आहा थिंगा कन्वर्शन आहलें आयरा ते कन्वर्शन आहलें तेणें सांगलें आपल्या 5 स्टार दोगू नाका लास्ट तेणें सांगलें बरें तुमकां लँडाचेर कांय नाका न्हू ही हॅज गॉट वॉटर बॉडी एक मोर देन 5 or 7 lakh square meters तेणें कितें सांगलें आपण फ्लोटींग प्लॅटफॉर्म घालता लँडार येयना आनी सगळे माझे मॉन्युमेंट थिंगा घालता सो इट विल बी अनदर इकोसिस्टम दे विल कम इन स्मॉल फीडर बोट्स गो टू दॅट प्लॅटफॉर्म हॅव दीस लवली प्रोजेक्ट दे तोरी आसता ओपोज केले तेन्ना कोण तरी एक आमदार थिंगा आशिल्ले हांवें विचारलें कित्याक ओपोज करता लास्ट म्हाका रिजनींग कितें दिलें हे बोट ते प्लॅटफॉर्माचेर दोकून केल्यार पोंदा ही नुस्तें सगळें मरतलें सो दीस टायप ऑफ आर्ग्युमेंट्स वे यूज्ड इट इज अ फॅक्ट आं तो हुंचे पार्टीचो आसून दे आय एम नॉट ऑन दॅट प्लीज वेन पर्सन आयक रे बाबा वेन पर्सन इज नॉट इन द हाऊस वेन पर्सन इज नॉट इन द हाऊस आय कॅन नॉट टेक द नेम बट देर वॉज एन MLA आय कॅन गिव यू ऑल द रेकॉर्ड्स रिटर्न दिले आहा निस्ते मोडटले तुका खबर आहा सगळे अरे असले आर्ग्युमेंट आमी अरे वन मिनट लेट मी फिनिश असले तरी आमी जबाबदार एका ऑगस्ट हाऊस म्हणटा आमदार तरी असले करपा लागले जाल्यार कितें उरलें मागीर निस्ते मोडटले पोंदा बरो प्रोजेक्ट पेरनेंट हाडून दिलो आनी तेणे गव्हर्मेंटा कडेन जमीन घेवना मुद्दम सांगता दीस ऑल्सो शूड कम ऑन रेकॉर्ड ही हॅज टायड अप विथ अनदर इंडस्ट्रियलिस्ट हू हॅड हिज लँड and IPB आम्ही तेका अप्रुवल दिला what is wrong in this it is one of the most beautiful project it's like a garden I can vouch for this कोणाक कांय त्रास जावपाना आनी तसले प्रोजेक्टान मॅक्सिमम 80% तरी गोंयकार भुरगे आसतले हे खात्री हांव दिता पेडणेकाराचे नशीब ते आमचे केडशे येताले ते थिंगा गेले ते सो कांयच्या काय एलिगेशन तुमी करनाका पयली स्टडी करा आनी मागीर उलया हे हांव मुद्दम सांगपाक सोदता म्हणून तूं सांगता बेग्याचे बेगीन हाड बेग्याचे बेगीन हाडल्यार गडबड जातली गडबडी प्रोजेक्ट येतलो बरो प्रोजेक्ट दिता तुका हांव कितल स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगिल्लें 2 things आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय आय हॅव टेकन अप दीस पॉयंट बरें जालें हांवें विचारलें तुवें क्लॅरिफाय केलें सी दीस इज द पर्पज ऑफ डिबेटींग सेकंड थिंग सदां म्हणटा स्पेशल प्रोजेक्ट आतां थिंगा लोकांक तकल्यांक कितें कन्फ्युजन जालां वॉट इज दीस स्पेशल प्रोजेक्ट आय हॅव नॉट told you to get project in Kittle in a hurry. I said get a project which is non-polluting, people friendly and it should have a discussion between the people. आळे आमचे तकलेर तापिले असो नाका हांव तुका प्रोजेक्ट हाड म्हणा काजिनो हाड म्हणा काय म्हणा माय क्वेश्चन इज दॅट द लँड इज अवेलेबल आनी बरो प्रोजेक्ट हाड विथ कन्सिडरींग द लोकल्स तेंगे हितू संबंधांगेन करपा जाय पीपल हॅव दॅट इशू वाय आतां तेंगे हो जाणा आतां पेरणे तांकां लोकां तोकल्या ना कितें तें सो दॅट इज द फियर इन दॅट फियर एंड एंग्जायटी इन देयर मायंड सो इट इज नॉट दॅट आय एम आस्किंग यू टू गेट प्रोजेक्ट हांवें सांगलें म्हणून बेगीन हाड म्हूण तुका किटल हाड म्हणा बट वेन एवर वॉट बिकॉज वॉट आन्सर्स वॉट आय हॅव गॉट इज दॅट यू आर स्टेटिंग दॅट अ स्पेशल प्रोजेक्ट बट द स्पेशल प्रोजेक्ट इट इज नॉट मेन्शन वॉट स्पेशल प्रोजेक्ट आय हॅव गॉट एलिक्यू सेंग दॅट इट्स अ स्पेशल प्रोजेक्ट स्पेशल प्रोजेक्ट म्हण कितें बिस्तें वाऱ्यार स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणल्यार जायना न्हू सो वी ऑल्सो वॉन्ट आय एम नॉट सेंग दॅट गव्हर्मेंट इज डुईंग समथींग बॅड ओ इलिगल बट आय वॉन्ट दॅट द पीपल शूड नो आमचे केपेंच्या मतदारसंघात लोकांक जाण जावपा जाय वॉट प्रोजेक्ट वील कम जस्ट सिम्पली गिवींग अ वेग आन्सर सेंग दॅट इट्स अ स्पेशल प्रोजेक्ट दॅट शुडंट बी अन्य आमदार केन्ना तरी दुबय तरी पावलो आसतलो सगळे गोंयकार पावताच आमी तो सगळे कडेन वयता जाणा म्हणून हांवें म्हणलां एटलिस्ट दुबय तरी तेणें एडमीट करपा जाय हांव तुका मुद्दम सांगपाक सोदतां बरो प्रोजेक्ट हांव कित्याक म्हणटा तुमकां खबर आसतली आतां ड्रोन सगळे कडेन यूज जाता मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ ड्रोन्स थिंगा आमी हाडपाक कोत्ता इन नॉट ऑन द एंटायर लँड प्लस टुरिजम रिलेटेड तुवें पयलो आसता स्काय डायवींग आनी बाकीचे सगळे प्लेन वयता ते ड्रॉप करता हे सगळे तरी आमी थिंगा हाडले हे तुमकां मान्य जातलें नाल्यार फाल्यां ना ते उडकी मारून ते सकाळ पडोन मरतले म्हण तुमी म्हणपाक शकता कित्याक प्लेनानसून उडकी मारो काय म्हूण असले जावपाक जायना कितें एअर टुरिजम आमकां एनकरेज करपाची इच्छा आसा म्हणून हांवें सांगलां आय वील गिव यू समथींग ऑसम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजेय मोतीन आसा आमचे पूर्ण सरकाराचे मोतीन आसा बरो दिता तुका हांव एक सायडी म्हणटा बेग्याचे बेगीन हाड स्पीकर सर आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर केपकारांक स्पीकर सर 1 मिनिट ऑनरेबल मिनिस्टर केपकारांक म्हाका सदां डावनग्रेड कोता
डावंगरे उडी प्लेनान आमगे मकसद केपेंचे मतदारसंघ सगळे पावले जे मंत्रीन सांगला स्पीकर सर जे मंत्रीन सांगला म्हाका एक क्लॅरिफिकेशन जाय ऑनरेबल मिनिस्टर यू सेड एंड यू आर सेइंग दैट यू विल ब्रिंग समथिंग ऑन Because sir, a clubbed question. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ऑपोजिशन लीडर विरोधी पक्ष नेते जे मंत्रीन सांगला ते एक रिबाट टाइम दिता तुका टाइम दिता पॉइंट ऑफ ऑर्डर टाइम दिता उलयतना एक एकटो उलया यस विजय सरदेसाई शिस्त दवर आमकां आतां संवय जाता श्री विजय सरदेसाई बरं मुगे लास्ट One minute. सर 1% विजय सरदेसाई Because sir, मंत्र्यान आता सांगले की 259 प्रोजेक्ट्स अप टू नाव अप्रूव्ह जाल्या 19,000 कोटीचो इन्व्हेस्टमेंट हाडला आणि 54,252 एम्प्लॉयमेंट जातलो. स्पीकर सर हो पोस्टपोन क्वेश्चन आमी करूंक नाशिल्लो तुमीच केल्लो आनी हो पोस्टपोन क्वेश्चनान उत्तर अशें मेळटा की एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणून 2014 केलो बेस्ड ऑन एन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. मागीर एक NGO कोर्टान गेलो म्हणटा तुमी कितें म्हणलें की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून आमी नोटिफाय करचे ना. मागीर तुमी 2021 गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एंड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लियरन्स एक्ट म्हणून पास केलो आनी ताजे मागीर तुमी 5,20,000 स्क्वेअर मिटर्स प्रायवेट लँड कन्वर्ट केलें. आयका युअर आन्सर सेज दीस. आनीक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून ती डिक्लेअर केली. IDCचे लँड तुमी IPPन 5,74,000 स्क्वेअर मिटर्स दिले. आउट ऑफ वीच 1,76,000 तूं मंत्री म्हळ्यार जुलय 2019 हो सरकार आसतना मुख्यमंत्री अंडर जाल्लें आहा. इन अदर वर्ड्स 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाली. कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले आणि तुका दिसता की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स हॅज द ऑब्जेक्टिव्ह बीन अचीव्ड बाय कन्वर्टिंग दिस 10 लाख स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड. स्पेसिफिक क्वेश्चन. ना हांव तुका फिगर दिलां कशें जालां तें. IDCची लँड कन्वर्ट झाला कसे म्हणतात ना IDCची लँड कन्वर्ट इट इज अलॉटेड. कशा आता यू हॅड मेड अ स्टेटमेंट ना स्पीकर त्यांना प्रेसवाल्यांक कितें दिसतलें ना प्रेसवाल्यांचे न्ही एवरीथिंग इज वर्बॅटिम. एवरीथिंग इज वर्बॅटिम. I have said very clearly. माझे एकच म्हणणं तू किती IPN जी किती केलं ती लँड Do you feel that you are- IDC लँड say 10 lakh square meter हा इट इज नॉट टोटल इट इज total. IDC लँड Total. गिवन बाय द IPB. IPPचे 5,20,000 स्क्वेअर मीटर तुम्ही कन्वर्ट केली. हे तरी एग्री जाता तू. 5,20,000 वय मरे 5,74 इज अंडर IDC. सांगपाचें सांगलें मरे म्हाका सांग पण Reply तुम्ही दिता. माय क्वेश्चन इज स्पेसिफिक. हा स्पेसिफिक पयलीं हांव मातशें एल्टनाची एक रिप्लाय करता. अरे, ना, एक मिनिट एकूच इन 1 मिनिट. तू जे म्हणला मिनी इंडिया डिटेल्स ना क्वेश्चन नंबर LAQ 8B फुल डिटेल्स आहा तो आन्सर मातशें वाच. हाऊस ऑलरेडी प्रेझेंट केला अबाउट मिनी इंडिया और थीम पार्क और गार्डन वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट and you will come to know that it is purely eco-friendly project. आता मातशें बस. आता तुका आनी क्वेश्चन तेगे आन्सर करता. No, mine was there. Because you said, because Minister, you said that is my legs. I am on my legs. No, Please just sit down. no. One question because मातशें बस. na airstrip म्हणून last time also you told me airstrip. You are becoming used to creating confusion and noise pollution. अरे बाबा शिस्तान विचारया ना पण हे तुझी मिस्टेक. तुम्ही ताका त्यांना आन्सर करपाचे. when I ask you should answer me. I am answering you. Answer you. him Only first. one sentence about him. I need to answer him. Otherwise I'll forget. It will pass then you shouldn't answer. विजय सरदेसाई my तुमका आन्सर जाय न्ही. Of course. उत्तर जाय न्ही तुमका. Honorable Minister was answering me, so I was just in the same So context. therefore I answered you. So he is taking an No, offense you that I answered you. no. It's not correct. Then because ना स्पीकर हांव कितें म्हणटा म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान एअर स्ट्रीप आनी तें प्रपोज जाला आसलो म्हण लास्ट टायम हांव ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरा बरोबर चालले सो दॅट ते कांय मुखार गेलें ना हें करो जालें आतां कितें जालां मुखारी. बा एक जाण जावं इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. कितें करपाचें आहा मान्य मुखेलमंत्री एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टर आमकां बराबर बसून तें करचें पडटलें. लँड इश्यू येयल्यार रेव्हेन्यू मिनिस्टर तितून मंत्री आमी सगळे मेळून काम करपा जाणा कांय काळजी करू नाका सुशेगाद बस. मिनिस्टर तुमका आतां मान्य विजय सरदेसाय सांगता तेणें सांगला 5,24,000 कन्वर्ट केले. इट इज पॉलिसी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड and to facilitate the industry to come up to generate employment. As I told you, more than 45% speaker sir गोंयकार आसा. आमी डेटा घेयला ते आनीकूय डिटेल हाडटा. हे पळय म्हणटा सगळे भायले येता दाखयता हांव कशे गोंयकार आहा ते
आनी हांव आतां तांकां कोण न्यू प्रपोजल येता तांकां सांगता स्टार्टिंगाकूच तुमी गोंयकार घेवपाक थोडें ट्रेनिंग दिया इंडस्ट्री येवच्या आदी सो दॅट मोर गोन्स विल बी एम्प्लॉयड Because sir, specific question आलो. How many jobs have been created? हे भाषण नाका, figure सांग. Because sir, हांवें ताका सांगिल्लें हांगा व्हेरी क्लियरली proposed employment is 54,000. अरे बाबा आणि- ते पण 2000 खबर नाका. आय एम आस्किंग यू स्पेसिफिक फ्रॉम 2020 5,20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन तुम्ही कन्वर्ट केली IPA केली तातून कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले Mamit, ekut minute. There is an 2,899 job has given for the Goan employment. 2,899. तो सांगता पळय. सर जो आन्सर मुख्यमंत्री दिता I got to Speaker answer. sir, I'll He's just not a- rebut him. See, स्पीकर सर एक मिनिट What is your ते specific आन्सर दिते question? मरे रिप्लाय दिते Investment promotion board तांकां जमीन दिवप ना अरे कशी इंडस्ट्री येतली यू रे बाबा? डोंट स्पीकर सर I don't want the minister to play to galleries. Speaker sir. I want a specific Speaker sir. No, एक minute. I'm coming. फुडला येता तुका. Okay. ताज्या उपरांत जे ब्रेकअप ऑफ द प्रोजेक्टाचो जर करीत न्ही इट इज ऑल टुगेदर 2,100 and बरोबर आसा स्पीकर सर 2,800. तेव्हा म्हणटकर पळय आतां कशें जालें न्हू 5,20,000 स्क्वेअर मीटर एरिया IPA जावन 2,899 जॉब जाले. स्पीकर सर पळय उत्तर हाजे खंय येता तें पयलीं हो सांगता की आयडिया आशिल्ली 54,000 to 52. हांव आय एम नॉट होल्डिंग यू टू दिस थिंग फॉर ओनली थिंग द आन्सर. माय क्वेश्चन वॉज objective of the investment promotion policy has been achieved or not. It looks that it has not been achieved. You have that 45% and all is gone. CM has himself given you a very small figure. Now second speaker sir. 80 proposal 2019 अप्रूव्ह झाल्या. 80 proposal तातूंतले फक्त 13 proposal कंप्लीट झाल्या. IDCन तुवें 24 proposalaंक अप्रूव्ह केल्ल्यान प्लॉटूच दिवंक ना. प्रपोजल अप्रूव्ह केला पण IDCन प्लॉटूच दिवंक ना. सो इन अदर वर्ड स्पीकर सर इन प्रिंसिपल अप्रुवल तुका मेळटकर एक्चुअल अप्रुवल मेळत ना. सो हांव एक मागता गव्हर्मेंटा कडेन स्पेसिफीक एक इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट तुमी केला ओ तुमी करतले अंडर प्रोजेक्ट्स ऑफ IPB सो दॅट इट इज इन ट्यून विथ द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. इतलेंच म्हजो क्वेश्चन की हे तुम्ही करतले काय म्हणून इव्हॅल्युएशन बिकॉज युअर इव्हॅल्युएशन यू हॅवंट डन यू आर जस्ट गिविंग फिगर्स. No. These are all cock and bull stories. स्पीकर सर हांव एक सांगपाक सोदता म्हाजे कडेन हिंगा आंकडो आसा. म्हजे कडेन आहा रे. होय हांगा एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गोवन्स फ्रॉम 2014 to 2023 is 10,832. हे I can vouch for it. सांगता ते एक मिनिट स्पीकर सर सीएमआक रॉंग करता तू. You are becoming super CM. CM has given 2,899. You are saying 14,000. What is the actual figure, Speaker sir? Answer complete. CM wrong केला. Sir. एक म्हणता एक figure, हो म्हणता दुसरा this on the figure. table of the house if you want. This is not false. Speaker sir, so what Chief Minister was saying was wrong. स्पीकर सर स्पीकर सर हाजे आनी ताजे भितर कोऑर्डिनेशन ना. स्पीकर सर मामी स्पीकर सर विजय मातसो लोकांक कन्फ्यूज करपाक हुशार कसो कन्फ्यूज जालो कित्याक कन्फ्यूज जालो. सीएमान एक वर्षाचे सांगला हांव फ्रॉम 2014 to 2023 सांगता तेच तो कन्फ्यूज करता सीएम. अरे अरे सर लाईन वाच स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर सीएम जेन्ना उत्तर दिता एक मिनिट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर तुमकां उत्तर दिता. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सीएम जेन्ना उत्तर दिता तेन्ना सगळे मंत्र्यांचे वयर सीएम आसता. सीएमाचे उत्तर म्हणते फायनल. सीएमान उत्तर कितें दिलें हांगा हांवें बरोवन दवरलां 2,899 जॉब्स वेर क्रिएटेड. आतां हो येवन उठून सांगता कितें की 11,000 का 10,500 हांव सोंपयता. लेट मी कंप्लीट न्ही स्पीकर सर टोटल एम्प्लॉयमेंट बरोबर स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. हांव कितें मागता हांव तुका सुळार मानना. तुम्ही पॉलिसी केली तुम्ही कन्वर्जनां दिली सगळें बरें आहा. अपोजिशन लीडर बसून घ्या. हांव तुमकां कितें म्हणटा की तूं म्हाका एक अश्युरन्स दी. कितें अश्युरन्स दी की तुम्ही एक इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट करतले IPBन येवपाक. आनी सेकंड आतां जेन्ना एल्टनान इशू काडलो की आपले किटॉल कितें येतलें तो आमदार थंयचो स्पीकर सर ताका कळपाक जाय कितें येतलें तें ताजो मतदारसंघ तो. सो इशू कितें आहा इव्हॅल्युएशनान तुका कळटा
whether locals are fit for those jobs or not. Otherwise तुका स्किलिंगाचेर इश्यू येता ते. Yes. So I am asking for that. ओ दुसरीच खबर सांगता. स्पीकर सर, आमच्या मिनिस्टरान सांगला पळय न्ही, एकदम बरोबर आसा. कशें बरोबर आहा? ऐक म्हजें न्ही, तू आयकून घेयना, तू उलयताच चड. स्पीकर सर, तांणी सांगला की टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इज 10,832. इट इज ट्रू. 2,899 जे गोवन एम्प्लॉयमेंट दिल्या आणि ॲट प्रेझेंट देर इज अ कन्स्ट्रक्शन फेज इज गोईंग ऑन. प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लिटेड. त्या खातीर 4,054 हे नॉन गोवन एम्प्लॉयमेंट आसा थंयसर. प्रोजेक्ट ॲट प्रेझेंट जे आसा पळय न्ही, ते कन्स्ट्रक्शन फेज आसा. जेन्ना प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले तेन्ना 100% एम्प्लॉयमेंट, म्हणजे आमचो तो प्रयत्न आसा 100%. बट 100% ना तुझो प्रयत्न. तुवें आन्सर एक मिनिट स्पीकर सर, त्या खातीर तेणी जे सांगला पळय न्ही, इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, IPBन जितक्या जाणांक एप्रुवल दिला ताजेर करपाक घेतला. आणि एक्झॅक्टली ॲट द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जशें एव्हिएशन स्किल सेंटर डेव्हलप जाला, फॉर द सेम टायम फॉर द स्किलिंग फॉर दीस टायप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हे स्किलिंग आमी सुरू करता. स्पीकर सर, एक मिनिट विजय, एक मिनिट रे, एक मिनिट. जे आता जे एक मिनिट स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्रीन जे आता सांगला आणि व्हॉट मिनिस्टर इज सेइंग, नाउ आय हॅव अ रिप्लाय. स्पीकर सर, ना कसो? स्पीकर सर, Yuri, 1 minute, just 1 minute. Speaker sir, तांचे एक I have a reply. project evaluation framework हा की the honorable minister has replied to this. You see what he says, that they are still collecting data. The reply to D of my unstart question 137, it is stated that the Goa IPB is in the process of collecting data of the number of Goans employed in projects approved by IPB. This is what you gave me today. nothing wrong. One minute. माझे सबर करो. I have another reply, Speaker sir, from 6C. ये 6C कित उत्तर दिला मिनिस्टरान की it states that on sub question C, the Goa IPB has started collecting data. And then data, Speaker sir, तुम चोयल्यार तेमी आमकां एक डेटा दिला. हांवें विचारलें कितू गोंयकार कामो, हे लिस्ट I will place this on the table of the house. In this, Speaker sir, it has shown सगळे एक इंडस्ट्रीन 55 गोवन्स उमो आहा. हे लिस्ट एमगेलें जे मंत्रीन दिला. हे कितें दाखोवन दिता स्पीकर सर? हांकां गोंयकाराचें पडोंक ना. हे आन्सर जे दिलाय स्पीकर सर, इंतू इट इज स्टेटेड दॅट 55 गोवन. 1 minute. Out of- हे जाले एक. स्पीकर सर, एक मिनिट. आता हांचेच हातून सेम एक मिनिट, एक प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क म्हणून आहा. प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क म्हणटा तो कितें? अंडर द एक्ट देर इज समथींग कॉल्ड प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क. स्पीकर सर, हांव तुका विचारता की आर यू इम्प्लिमेंटींग दॅट फ्रेमवर्क? वाय? स्पीकर सर, सादी वस्त, तूं मानता की 5,25,000 स्क्वेअर मिटर प्रायव्हेट जमीन कन्वर्ट जाली, ती रिजनल प्लॅनान कितें आशिल्ली? एग्रीकल्चर आनी नॅचरल कवर कन्वर्ट केली तुवें. सो आर यू अ पॅरलल टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट? दिस इज माय क्वेश्चन. टेल मी दॅट नाव, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग जॉब्स फॉर गोवन्स, यू आर कन्वर्टिंग लँड. कितें करता तूं? Because sir, सांग मरे म्हाका आत्ताचेर. बाबा तुवें एक पॅरलल दुकान उगडें केला काय म्हणून? because sir, मान्य विजय स्पीकर सरदेसाय. सर, तो नाका जाल्लो आरोप करता. हांव परत एकदा सांगता. No, I'm going to answer him. नाही ताका संवय जाल्ली आसा. त्या खातीर क्लियर कट, म्हणजे ह्या जो IPA फॉर्म केला, इट इज स्पेशली फॉर द इंडस्ट्री पर्पज. आणि ॲट प्रेझेंट मिनिस्टर आन्सर करतलो. ॲट प्रेझेंट प्रोजेक्ट इज गोईंग ऑन, प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लिटेड. तो आन्सर उरलेला दितलो. हेच म्हणटा हांव, 13च प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या. स्पीकर सर, तो आन्सर सांगता मरे. 80 प्रोजेक्ट केल्यात, 13च कंप्लीट जाल्या. विजय सरदेसाय. कितें जाता? करता कितें तुमी? त्यांना दिला ते Speaker sir, तो म्हाका म्हणटालो प्लेइंग टू द गॅलरी म्हणून. एक्चुअली ही इज प्लेइंग टू द गॅलरी. म्हणजे घुसपा गुंदड करपाचो कसो. प्लीज सिट डावन. That's my job. उलयनाका आतां. घुसपा गुंदड करपाक दॅट्स युअर जॉब. तू कित्याक घुसपता? सरदेसाय. गुंदड करपाचे. तू कित्याक घुसपता? विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हो कित्याक घुसपता? आन्सर घे. सिनियर लेजिस्लेटर मरे. सांग उत्तर घे न्ही. सांगात. हांव तुका मुद्दम सांगता स्पीकर सर, घुसपा गुंदड करप, दुसरे चित्र दिवपाची प्रयत्न करप, लोकां दिशाभूल करपाक, हांव तेजेर ना. तेणें सांगला 524 कन्वर्ट जाले. PDCC आसा तेच काम करपा अंडर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, सो दॅट वी थ्रू वन सिंगल विंडो सिस्टम इंडस्ट्रीज एनकरेज. नाल्यार कितें एक्ट केला? आमी फुडें गेल्ले आसा. आमी वेअरहावजींग पॉलिसी अनाउन्स केल्ली आसा. लॉजिस्टिक्स एंड वेअरहावजींग पॉलिसी कित्याक केला? इंडस्ट्री येवपा जाय म्हूण. दुबय
from one desert, it was converted into such a progressive place. Amkai ekda logistics and warehousing keल्या. This can be one of the largest trading hub. आमचे गोंयकार भाव भयण्यो थिंगा आहा त्यो हिंगा परत येवपाक ते शक्य आसा ते हांव ताका सांगपाक सोदतां. वी हॅव थॉट आउट अ पॉलिसी व्हेरी व्हेरी क्लियरली. वी आर क्लियर इन वॉट वी डू. तो पळय सांगता प्लेइंग टू द गॅलरी 524 जमीन कन्वर्ट करपाकूच पडटली. ताका दुसरें हांव सांगपाक सोदतां. No agricultural land has been converted in that. It has been. Not I a challenge single. you. Put it Yes. on the, I will show you. I'll give you all the records. Natural cover in agriculture is give you what? all the You know the records. regional plan? Ask Digambar Kamath. He had done the regional plan behind. Because, sir, if he has lung power, उलयला I have तो? more answer lung power than दिलें him. तुका. तो कितें बेस्ट आहे only board मारून wrong Agricultural land convert करना आणि किती convert करना? Natural cover has been converted here. Sir, the answer दिला in that there is the natural cover is converted. Speaker sir, एक किती चालला आन्सराचेर नॅचरल कवर Natural cover agricultural land as per regional natural plan. cover. is in the answer. You have given answer. Speaker sir, तुझा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आसा स्पीकर सर. Speaker sir, आयपीबीन दिगंबर कामत. म्हजो आज क्वेश्चनूय आशिल्लो. आयपीबीन जेन्ना प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें आनी GIDCन प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें ताका टायम लिमीट आसा काय ना विदिन पर्टिक्युलर पिरियड इंडस्ट्री ताकाच म्हणटात इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट. श्री विजय सरदेसाय बसून घ्यात. स्पीकर सर अश्युरन्स दिला तो. मिनिस्टराचे नजरे काडपाक सोदता की म्हाका एक रिप्लाय आसा आनी तो रिप्लाय पळयल्यार म्हज्या लक्षांत येता की आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन 33 युनिट्स आर एट टू स्टार्ट इवन आफ्टर अप्रुवल. सो अप्रुवल दितगेर हांवें क्वेश्चन विचारिल्लो की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून कितल्यो इंडस्ट्री स्टार्ट जाल्यो जाल्यार खुबशा इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी तांणी कांयच कंप्लीट करूं ना. फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करूं ना. म्हणजे अप्रुवल जातगीर टायम लिमीट आसा काय ना स्टार्ट करपाक ऑर दे कॅन टेक 5 years 4 years टू स्टार्ट द वर्क. दिस इज माय क्वेश्चन. स्पीकर सर, एक हांव हांगा सांगपाक सोदतां. मान्य सगळे मेंबरांकूय खबर आसा आमी जेन्ना परमिशनां दिता वी एक्सपेक्ट द युनीट टू कम अप इन अ रिजनेबल टायम. म्हणून ते लोनूय दिता ते कितले पिरियड दिता फारीक करपाक 7 वर्सां दिता. 2 years मॉरिटोरियम आसता बिकॉज मिनिमम 2 years जाय पडटा. समटायम्स अशें जाता की ड्यू टू सर्टन रिजन्स चेंजीस इन द मार्केट दे चेंज द प्रोजेक्ट्स ऑल्सो आनी मागीर आमी परत ते रिकन्सिडरेशन येता. आनी आतां फुडलें हांव सांगपाक सोदतां आमचें आतां डिजिटायजेशन चालू आसा इन GIDC म्हणजे एवरीथींग वील बी मॅप्ड and I think within 2 months or something that will become a reality. We will know which unit is closed, how much land has been given, how much encroachment is there. Even for that purpose, whatever is there cleared by Investment Promotion Board, whether project has come up or not after conversion, all these details we will be getting by this digital survey what we are doing, drone survey we are doing. So we have Baba. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न इतलोच एक मिनिट. रफ टायम कितलो दवरता काय म्हणून तुमी स्टार्ट करपाक ताका 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां मिनिमम कितें एक पिरियड दवरा न्ही तांकां. 7 वर्सां म्हणटा तो. 7 वर्सां म्हणटा तो. स्पीकर सर, हांव एक स्पश्ट सांगपाक सोदतां. तुमी बेश्टे हें उचामोड जाता. एकूच म्हाका सांगपाक जाय येवपाक आय सेड विदीन रिजनेबल टायम. वन्स द होल एक्सरसाइज इज डिजिटायज्ड, when it will be available on the dashboard, all your questions will be automatically answered. Kon yuna ami action. What is reasonable? What is reasonable? I will fix What is reasonable? I will fix a reasonable time in due course of time. Have you not seen things changing after the new investment promotion policy has reasonable come? time in due course of time. Have you not seen the ground What is reality display on after board? we have notified? या क्वेश्चनाची चर्चा भरपूर झाली आसा. हांव फुडें वतां. Speaker sir, Question number one. Speaker sir, विजय जे सरदेसाय. We are playing Speaker to the sir, gallery. जो स्टेटमेंट मंत्रीन केला विजय सरदेसाय जो स्टेटमेंट मंत्रीन केला हिंगा बसून घ्यात. on the table of the house. Speaker sir, I would like to place on the table of the house. I would like to space on the table of the house. This reply of yours. Start question In number this 1. reply, you have Vijay sir- stated that Vijay MS Sardesai. Delta Corp Limited, कॅलो कॉल आउट मंत्री the area is 3,82,000 बसून घ्या. and it is partly natural cover. नेक्स्ट Area MS Vijay Team Sardesai. 24 beverages, विजय it is सरदेसाय. natural cover. झालं स्टार LQ नंबर 1B. My dear, Answer is uploaded in the computer system. मंत्री बसून घ्यात. माविन गुजनो बस बरं बसून घ्यात. सिनियर लीडर मॅन. Sir, orchard land आहे कितली? स्पीकर सर